तुम्ही धाडटलो म्हणून सांगलेलो तो अजून पर्यंत येयल्लो ना. आता तुम्ही डॉक्टर रिबेलोची एक मेसेज आयकला आसतली. गोंयभरांत तशेंच सातांद्रेनूय रेव्होल्युशनरीज भायर सरलेले गोंयचे इश्यूज पळोवन गांवांनी जे घडमाळी घडटा ह्यो पळोवन गोंय काबार जाता दोळ्या मुखार तें पळोवन ही आयडियोलॉजी आमी पळोवन आयज कितलेशे भुरगे भितर सरलेले आनी हे रोगतान आमचे अजुनूय हाड फुडें उरतले. हे एलिगेशन जेन्ना सातांद्रेच्या भुरग्यांचेर घातले तेणी एकदां सुद्दां चिंतूना हे भुरगे ₹1 दिनासतना आपले पोटाचेर भूक मारून रात दीस कॅम्पेनिंगां भोंवताले आनी गोंयचे आमच्या लोकांक तशें गांवच्या लोकांक अवेरनस क्रिएट करपाक हे भुरगे तळमेताले. कित्याक लागून फक्त हे गोंय फुडले पिढये ती उरपाक जाय म्हणून. आनी जेन्ना 6 म्हयने इलेक्शनाक उरला आनी आमचे कडेन एकूच आमदार आहा तो सातांद्रेचो आनी हे टायमार आमी खरे आसले की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचें काम करपाचें आनी दुसरे आमदार आमकां तयार करपाचे कित्याक फुडली पिढी आमकां जाय म्हणून गोंय जाय म्हणून. आयज तुमी हे आसतना आमचे सातांद्रेचेर एलिगेशन जाता 6 म्हयने पयलू आनी ही घोडामोड चालू केली. आतां तुमी पळयलात आसतली प्रेस कॉन्फरन्स जी 16 तारखेक जाली जितून फावंडर मेंबर आसले आमचे आनी थोडे CEC मेंबर आसले. प्रेमानंद गावडे जावं आमचो विशाल देसाय जावं आमचो प्रशांत पागी हेंच्यांनी तुमकां सांगला की CEC मिटिंगेक 80% लोकांनी जे आमचे मेंबर्स आहात CEC मिटिंगेक कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी डिसायड केला की पार्टी बंद करता. ही जेन्ना एक कॉन्फरन्स आयकली हांव रिवांयडान गेलो फाटी गेलो आनी पळयलें की म्हाका एक कॉल येयल्लो. हे कॉलाचेर तुमकां इन्फॉर्मेशन सांगचे पयलीं आनी एक सांगता तुमकां की 17 तारखेक परती एक मिटींग जाली जंय मेजॉरिटी ऑफ CEC मेंबर आसले आनी थोडे नासले. बरी गजाल थोडे नासले. थंय सांगताले ते की पार्टी बंद करपाचें डिसिजन एक नरेटीव एक कोण तरी नरेटीव क्रिएट केला आनी सगळे गोंयभर पसयला. तशें आसलें जाल्यार जो 3 तारखेक म्हाका एक कॉल येयल्लो हो कॉल निलेश गांवकर हो मनोजाचो टँक क्लिनीक तेज्या वांगडा आसता आनी सारको क्लोज तेका 49 मिनिट्स 16 सेकंड म्हाजे कडेन उलयलो आनी हांव त्या दिसा जिमान आसलो आनी म्हाका ट्रेनर विचारपाक लागलो इतलो कोणा कडेन उलयता काय म्हणून. हांवें शॉक जाला आयकोन ते. म्हाका पयलीं विचारूंक लागलो पयलीं म्हाका एक उतर म्हणलें की बाई 8 दीस जालो खंय कांय जेयना खायना रातचो 4 न्हिदता खंय. हांव 5 दीस 6 दीस जेन्ना हांगा स्ट्रायका बोललो म्हाजी हालत कितें जाली हांव जाणा. इतले सांगतात तेणे म्हाका म्हणलें की हे म्हाजे आनी तुजे भितर फक्त आयज म्हाका ते लोकांक सांगचें पडटा कित्याक म्हाजे भितर हांव जरी जाल्यार हांव फटींग जातलो आनी जे खरें उलयता प्रेमानंद गावडे जावं आमचो विशाल देसाय जावं आमचो कॅन्डिडो बाब ते फटे जातले. आयज म्हाका ते उगडचें पडटा इतले दीस ओगी रावन. त्या दिसा म्हाका तेणें एकूच सांगलें बाई पार्टी बंद करूंक सोदता खंय तुजो ओपिनियन कितें आसा. हांव 5 सेकंड मातसो शांत हें जालो शॉक जालो आनी कितें जालें काय म्हणून. बाई पार्टी बंद करूंक सोदता. हांगा कितलेच भुरग्यांचें रेवोल्युशन कितलेच भुरग्यांचे त्रास रात दीस तेंची मेहनत आसलेली. हांवें ताका सांगलें म्हाजो ओपिनियन की आयज कितलेच भुरग्यांचे हांगसर त्रास आहा कितले भुरग्यांची मेहनत आहा कितले भुरगे आयज गोंय साल्वार करपा खातीर फुडें सरलेले. म्हाका तरी पार्टी बंद करपाचें डिसिजन हांव करेक्ट दिसना हो म्हाजो ओपिनियन हांवें तेन्ना दिलो. सो हे जर तर दोनूय ग्रीन पीस जे तुमी पयले फेसबुकार घातलेले एकठांय करीत जाल्यार प्रेमानंद गावडे आनी जो आमचो कॅन्डिडेट बाब सांगतालो की 80% CEC मिटिंगेक हेंच्यांनी डिसायड केला डिस्कस केला फायनल जावना जालें खरें पूण जे डिस्कस तुमी करपाक तुमकां कसलो अधिकार मेळून भुरग्यांक विचारनासतना. जावं तुमी CEC आसूं कोर मिटींग आसूं कोर सुप्रीम बॉडी आसूं पूण भुरग्यांची आयज मेहनत पळयनासतना भुरग्यां कडेन ब्लॉक कमिटी कडेन डिस्कस करनासतना तुमी डिस्कशनाक सुद्दां कसो पॉयंट काडलो. खूब दूख भोगता एक्चुअली पळोवंक गेल्यार आयज सातांद्रेचे ब्लॉकाचेर एलिगेशनां जाता आनी त्याच खातीर आयज आमी क्लॅरिफिकेशन दिवपाक ही प्रेस घेतलेली आसा. आयज तुमी जाणा सातांद्रेन एकलोच MLA आनी तेज्या वांगडा 2 ZP आसा आनी तशेंच आमचे पंचूय आसा
इतलें वायट दिसता की इतले गोंयकाराक कळपाक जाय 7 अंद्रेन काम कितलें चलता तें आनी कशें इम्प्रुवमेंट जाता आनी कसो रिजल्ट मेळटा तो. हेजेरूच लागून आयज एक CC कमिटी अपॉयंट केलेली आमकाडे मिटींग घेवपाक 5 मेंबर्स. सो तेंची नांवां अशीं आसा की सेबी, मॉनिको, विटू, कॅन्डिडो आनी अनीश. सो मिटींग घेवच्या पयलीं आमकां असो एक हें येयलो की क्वेश्चन मनोज आनी रेव्होल्युशनरी तेणी म्हणटा तेन्ना हांवें ताका एक क्वेश्चन केलो, तुका कितें जाय मनोज काय रेव्होल्युशनरी? म्हाजें उतर जालें मनोज म्हटल्यार रेव्होल्युशनरीज. सो तुमी आतां जाणा मनोजाची प्रेस पळयलेली तुमी. तेणी जेन्ना एलिगेशनां आमचेर घालता तेन्ना फक्त आमचे फ्यू पॉयंट्स सांगला, पूण केन्नाच तेणी आपणाच्या प्रेसान सांगूंक ना की आपणाचें नांव वयर काडलां म्हणून. तुमकां रिपोर्टरांक खबर आसतली जे आमचे ब्लॉग तिंकाडे गेल्ले एक्टीव मेंबर वीथ मेंबर तेणी तेजें बरें उलयलेलें, पूण तेज्या कॉन्फरन्सान तेणी सांगूंक ना तें. फक्त आमी कितें उलयलां तें सांगलां. एग्रेसीव जालें हें जालें. आयज तुमकां सांगता जे क्वेश्चन तिणें आमकां विचारले मनोजाचे रिव्यू सांग. आतां म्हाका जाल्यार दिसलें हांव हॉटेलान येयलां म्हणून. रिव्यू विचारप म्हणल्यार वायट आनी बरें सांगचेंच पडटा. सो हांवें स्टार्ट केलें जे तुमी रिव्यू आमकाडे मनोजाचे विचारतात ते 7 अंद्रेकूच विचारतले काय फूल कॉन्स्टिट्यूशन वायज तुमी मिटींग घेवन विचारतले. ते सेबी म्हणपाक लागलो थिंगा ना तुमी 7 अंद्रेनूच खंय मनोजाचे वायट उलयता आनी अशीं आमचेर एलिगेशनां घालपाक लागले. सो आमी हेवूय विचारलें ताका आमी कितें वायट उलयलां मनोजाचें. सो तिंकाडेन प्रूफ नासलो आनी मनोजाच्या प्रेसान तो सदांच सांगता आमी एग्रेसीव जावन उलयले, आमी चोडोन येयले आनी कितें येयले. जेन्ना तिंकाडेन आमी विचारले जेन्ना मिटिंगेक सदांच एक अजेंडा आसता, अजेंडा तेंच्यो मिटिंगेक नासलो. तेणी फक्त रिव्यू अजेंडा तेंचो मिटिंगेचो. म्हाका दिसता ही कमिटी अपॉयंट केलेली ती आमच्या प्रेजिडेंटान बरें तिंका ट्रेन करूंक नासलें आसतलें. जे भाशेन तेणी 16 तारीख प्रेस जालेली ती मनोजान म्हटलं आपणाच्याच भुरग्यांक आपणाक वायट दिसलें, जे भाशेन ते उलोवपाक फाटीं सरले तेच भाशेन तिंकाय तशेंच जालें. तेंचेर तेच येयले जी कमिटी तिणी अपॉयंट केली आमकाडे मिटींग घेवपाक. तिंकाडे क्वेश्चनूच नासले, तिंकाडे अजेंडाच नासलो आनी ती मिटींग अशी स्टार्ट करता ते आमकां रिव्यू सांगा म्हणून. रिव्यू सांगता म्हणून सगळ्यांनी हांवें म्हाजे वचून रिव्यू सांगले. आमी आर्चीक जॉयन जाल्ले फक्त आयडियोलॉजी आनी मनोजान आमकां फुडें काडलेले त्या खातीर आमी जॉयन जाले. तशेंच आमच्या भुरग्यांनी खूब रिव्यू सांगले. आतां कितें आसता वायटूय रिव्यू सांगतले आनी बरेंय सांगतले. थोडे भुरग्यांनी बरेंय सांगले, थोड्या भुरग्यांनी अशें सांगलें की आमकां लोक अशें म्हणटा, अशें सांगतात की मनोजाचे अशें उलयता तसो उलयता. सो आमचें काम आसता तें एज अ ब्लॉग सदांच मनोजाक आनी तिंकां सांगोंक दिवपाक की आयज सांगलें जाल्यार फाल्यां म्हणटले आमी जेन्ना आमकाडे लोक उलयताले तुमी कित्याक आमकां सांगनासले. सो हेका लागून आमी ते रिव्यू सांगले. जेन्ना आमी तिंकां 7 अंद्रेचो प्रूफ विचारलो, अनीश म्हणटा तो स्क्रोल करपाक 15 मिनटां लागले ताका. 15 मिनटां ती प्रूफ करपाक 15 मिनटां लागले ताका. तरी पूण तिणी आयज सुद्दां आमकां तो आन्सर दिवंक ना, कोण प्रूफ करूंक ना. हेज्या पयल्यान कोण येता आमकां की आमकां जे भाशेन श्रीकृष्ण मयम टीम ब्लॉग श्रीकृष्णा तुमी काल प्रेस आयकला मयम श्रीकृष्णा वर्सीस मनोज जाले, तशेंच आमकां हिंगा दिसता आयज विरेश वर्सीस मनोज जाता म्हणून. सो आमी जेन्ना तिंकां क्वेश्चन केला, आमच्या आनी एकल्यान क्वेश्चन केलो जाल्यार ते म्हणपाक लागले आमकाडे प्रूफ आसा. सो आमी ताका एंटी पार्टी एक्टिविटी करूंक म्हणून भायर काडटले. सो तशेंच आमच्या सुदेशान एक क्वेश्चन केलो तिंकां आपणा कडेन आपुणूय जाणा जे मेंबर आसा कमिटीन CC तिणीय कितें कोणी वायट उलयल्यात तेन्ना तुमी तेंचेर कितें एक्शन घेतलो. तेंचो आन्सर नासलो. सो बाई म्हणजे मनोजूच मनोज कितें खंयच्या ग्रावंडार कितें एविडन्स आसा ते ना कितल्या पासून हें आसलें तेजो सत्य कितें आसा? सत्य ते आमकां 3 जाणां कॉल येयल्ले. म्हाकाय कॉल येयलो
मागीर म्हाका सिद्धेश बांडोळकर कॉल येयलो हांव 40 म्हणल्यार तो आमचे कडेन उलयलें. ओपिनियन मागतालो बाबा कितें आहा ते सो हांव जितले जाणा तितले सुदेशूय जाणा सुदेश सेम सांग. स्टोरी तेणे तुम्ही म्हाका केन्ना रावले तेन्ना तेन्ना तुम्ही इतलो जर पयली जाता तुम्ही आता म्हणता की आमदारूय 3 वर्सां रोडान काडटा तुम्ही इतले दीस वगी कशे रावले तेच सांगले न्हू तुका इतले ओगी कितें आहा ती इंटरनली सॉर्ट आउट जावंक जाय हे आता सगळ्यांनी जावन तर आमदाराक तर ऑफर एक काँग्रेसान जॉईन जावपाक तुम्ही आमदाराक सपोर्ट करताले काँग्रेसान वचपाक आमदार सदांच ब्लॉकाक पयलीं भितर आमदार पळय तुम्ही कितें करताले तुम्ही सपोर्ट करताले ना आमदारा कडेन मिटींग घेवन ब्लॉका कडेन आमी पब्लिका कडेन वयतले आनी आमदारान अशें सांगलां की आपूण काँग्रेसीन आपणाची आरजी पार्टी आनी आपुणूय फावंडर आरजीचो पार्टी सो आपणाक आरजीचे आयडियोलॉजी राखून सांबाळून दवरपाक जाय. म्हणजे तुमकां अजून आमदारान सांगो ना कित्याक काय ऑफर आहा म्हणून काँग्रेसीचो अजून सांगो ना तुमकां भायर काडचो पडलो ना अजून सांगो ना तुमकां ताका ऑफर ना, आहा हो जो ऑफर आहा म्हणटा पळय तूं हो केन्ना क्वेश्चनूच क्रिएट जावना कित्याक ना म्हणजे तुमकां सांगो ना तुमकां आमदारूय काय ऑफर येयली ना आमदारानूय केन्ना ना, तूं नांव- विचारलेलें ना, तुमकां सांगो ना. आमकांय केन्ना कोण आमकां सांगलेलें सांगून ना, आतां काँग्रेसी तुमकां जर येता. सांगलां कोणी जाल्यार नांव घेवचें तुमी. तुम्ही तुका समज जर कोणी तुका म्हणटा कोणी की सांगलें नांव जाल्यार आउट करचें आमी तुमकां तेणी कोणी विचारता सांगलें बाकी जाल्यार कितें आमी confirmation confirm आहा. करता. फाल्यां वचपाचें डिसिजन जालें तुमी जाव विचारतले हांव ताका 100% विचारतले, हांव 100% जा विचारतले. विचारून वांगडा रावतले की मागीर ताका सोडून दितले चल ना जर तर आमी हे सगळे कितें फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन आहा पळय हे आमचे ब्लॉक कमिटी डिस्कस करतले आनी आमदारा कडेन डिस्कस करतले आनी बाकी कितें आहा ते फक्त इलेक्ट जालोलो आतां हो सगळो तो सिनारियो चेंज पळयत जाल्यार अशें तर दिसून येता की हांगा विरशे ब्रेक करपाचें काम चालू आहा मनोज करपे. रायट क्वेश्चन तुमी ताका विचारपाक हे मनोज कित्याक करता करता अशें दिसता तुमकां आतां सगळो जर तर पळयलो जाल्यार सिनारियो तेजे फाटल्यान रावन भुरग्यांक हांव फुडें काडला ते ब्रेक करपाक मनोजन फुडल्यान काडला. मनोजन फुडल्यान काडला म्हाका तर दिसता म्हाजो पॉयंट ऑफ व्यू सांग तुमचे ओन सेल्फ आता आरजी फोडपाक लोक नाका तर तुमचो प्रेसिडेंटूच फोडून उडयता तुमच्या भितर आतां हो तुमी रायट क्वेश्चन ताका विचारपाक तू कित्याक करता काय म्हण ताका तुम्ही ताका क्वेश्चन सपोर्ट कितें आसता Basically, आता जेन्ना तुम्ही म्हणटा आरजी पार्टी तुमच्या वांगडा अशें करता सो फुडल्या इलेक्शनाक जर आमदारान थरयलें की आपूण काँग्रेसीन वयचो जाल्यार जो ब्लॉक आसा तो सगळो वांगडा काँग्रेसीन वतलो काय कशें कितें पळय decision? हे तरी आरजी पार्टी करिना आरजी पार्टी म्हणल्यार एकलो मनीस न्हू कितलेशे रेव्होल्युशनरीज आहा वांगडा कितलेशे भुरग्यांचे त्रास आहा एकले मनशाक लागून आमी तरी आरजी पार्टी काय म्हणूंक शकना कित्याक आरजी पार्टी नॉट ओवर ओनली वन पर्सन आरजी पार्टी म्हणल्यार प्रत्येक भुरग्यांचो गांव प्रत्येक भुरग्यांचे मेहनत प्रत्येक भुरग्यांचे त्रास हे आमी पळयला दोळ्यांनी आनी आमी तिचे एफर्ट्स तरी वेस्ट करून दिवचे ना आमी हेची कसो तरी सुटाव हाडटलो आनी पळयतले कितें फुडें कितें जाता तें आनी ते आमदार कडेन उलोवन आमी तुम्ही त्या मिटिंगेक गेलेले आमदारान पळय उलयत- मिटिंगेक गेलेले पळय सीईसी तेन्ना तुम्ही म्हणलेले की सात आंद्रेक आहा म्हणून आरजीपी आहा म्हणून सात आंद्रेन आरजी आहा म्हणून रेव्होल्युशन गोवन्स पार्टी आहा हे म्हणलेले प्रत्येक सेंटेन्स कशें आहा एक भशेन म्हणटा पूण दाखोवपाक ते दुसरे भशेन दाखोवंक शकता आतां सातांद्रेन MLA आहा सातांद्रेन दोन एक सांताक्रूज झडपी आहा आनी आमचो करमय झडपी आहा आयज हे पळोवन गोंयान कितलीशी उर्बा तयार जाता की बाबा सातांद्रेन आहा जाल्यार आमी बाबा दुसरे कॉन्स्टिट्युन्सीन आमदार हाडया सांताक्रूज आहा जाल्यार आमी एक झडपी हाडया सेंट लॉरेन्स आहा जाल्यार आनी एक झडपी हाडया हेजो ओर्थ असो आसलो बरें हांगा जर ते आसूंक शकता जाल्यार दुसरे कडेन कित्याक ना सो थंय काम करपाची गरज आसली हो ओर्थ आसलो. तुमचे झडपी आसा झडपीकूय टार्गेट केलो त्या ग्रुपान फुल तेजे कितें आहा आनी ते- इवन ते म्हणलें की सांगतो. आयज झडपी सांगतो. तुम्ही येयल्या कारण तो पक्ष आसा म्हणून आयलो झडपी कितें आहा तें सांगतो एक्चुअली हांवें तेणें म्हाका तिकेट दिली बोलाचे हितून आनी हांव निवडून आयलें एक झडपी म्हणून तशेंच जेन्ना हांवें मोबायलाचेर पळयलें की आमचे जुलियस आल्मेदाक टार्गेट केला म्हणजे ताका खंयचे एक 2-3 वर्सां फाटल्यान गजालीक लागून हें केलां सो म्हाका तें लायक जावना कित्याक काय म्हणल्यार जेन्ना हांव स्वता कॅम्पेनिंगाक भोंवतालो तेन्ना हो भुरगो म्हाजे फाटल्यान येतालो रात दीस एक हांव लेट पावतालें करतालें तेन्ना तोच म्हाका फोन करून आपयतालो आगो तुका कॅम्पेनिंग करपाचें ना आमकां लोकांच्या दारांनी भोंवपाक जाय आमकां हे सीट हाडपाक जाय आमकां जाता तितलें फोकस करपाक जाय लोकांचे प्रत्येक घरान लोकांनी हो भुरगो म्हाका फाटल्यान लागतालो आनी आपयतालो आनी जेन्ना तेजेर अशें एलिगेशन्स जालें म्हाका खूब वायट दिसलें सो त्या वायट हितून हांवें तो पोस्ट थंय घातलो कित्याक तो भुरगो आज म्हणजे सदींच आमचे बरोबर आसा अशें म्हणून सो हांवें अशें म्हाजे हितून मनोज वायट ना हांव मनोजाक आतां सुद्दां परती तुमकां सांगता हांव थँकफूल आसा कित्याक मनोजाक लागूनच हांव एक झॅडपी जावपाक आयला आनी आरजी हितून पार्टीन हांव निवडून आयलें आसा एक झॅडपी ना तुवें म्हणूंक ना की हेका लागून तेच ते जेन्ना हेका काडलें तेन्ना म्हाजोच हे तो पोस्ट आशिल्लो तो हांवें घातला कित्याक म्हाका तें बरें दिसूना ताका काडूंक ना ताका काडूंक ना म्हणजे तेजे टार्गेट केला तेका टार्गेट केला सो ते म्हाका ते लायक जावना कित्याक तो भुरगो रात आनी दीस हांव स्वता जेन्ना कॅम्पेनिंगाक भोंवता तेन्ना तो रात दीस म्हाजे फाटल्यान आसा पूण तो पक्षानूच ना म्हणटालो न्हू ते तुमकां खबर आसा न्ही तो खुबशे मेंबर्स अशे आहा जे पक्षान ना पूण आपले रेजिस्टर म्हणटा की जे कोण फीज भरता 200 ना आनी कितें ते
आरजी मेंबर म्हणटा ऑफिशियली, पूण अनऑफिशियली अशे कितलेशे भुरगे आहा जे फी भरना आनी रेजिस्टर ना, पूण जुलेसा हो भुरगे आयज तेजो बापूय दुयेंस मनीस, आयज तेजी मागीर ना, तो कशें आपलो टायम काडून कसली आपली हेल्थ सारकें नासतना आयज तो रातान दीस तेणें जर्पीन जशें म्हणलें तेज्या वांगडा भोंवता. अशे कितलेशे भुरगे आपले कितलीशी लायफ सॅक्रिफायस करून आयज खुबशे कॉन्स्टिट्युन्सीन काम करीत आसले. अशें जेन्ना भुरग्यांचे जेन्ना आमकां फोटो दिसता फेसबुकाचेर आमकांय ते वायट दिसता आनी तेच तेणी जो राग आसलो तो आपलो स्पश्ट केलो. आता एक गजाल आमची शोकस नोटीस धाडलो आमदार बिरेशाक की तूं जें कितें जालां आमच्या ते दिसा आमकां जेन्ना 5 जाणांची कमिटी काडून आमकां सादारणच्या भुरग्यांक आपयलें रेग्युलेशन क्लियर करपाक लागून तेणी ते आन्सर करचें म्हणून. आतां म्हाका सांग, जेन्ना तो आमदार आमच्या ते मिटिंगेकूच नासलो, तुमी ब्लॉक कमिटी आहा न्हू, आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आहा, ब्लॉक सेक्रेटरी आहा, तुमी तेजे कडच्यान क्लॅरिफिकेशन घेया न्हू. तुमी डायरेक्ट आमदाराक विचारता जे मनीस थंय नासलोच. जेन्ना आमदाराक कितें क्लॅरिफाय करपाक जाय बाबा थंय कितें घडलें कितें ना तें तुमी पयलू मिनिट्स ऑफ मिटींग ताका वाचचेच पडटलें, ते दिसा कितें घडलें तें तेन्नाच तो क्लॅरिफिकेशन दिवंक शकतालो. जेन्ना हांव आमदारान मेल घातली बाबा तुमी मिनिट्स ऑफ मिटींग तुमी एका दिया म्हणून, आजून पर्यंत ते मिनिट्स ऑफ मिटींग येयल्ले ना. आणि हे जो बोवाळ चलता म्हणल्यार तुमी काँग्रेसीन वता, सो कितपत जो ब्लॉक आसा तो एका समत आसा काय कशें कितें, काय खऱ्यांनीच हो न्यूज खरी काय बेश्टच रुमर्स जाल्ले काँग्रेसीचे? जशें हांवें तुमकां सांगलें की तेंचेच भितरलो एक कोण तरी फोन करून म्हाका सांगता 3 एप्रिलाक की आमदार काँग्रेसी वचपाचो आहा म्हणून. आमकां खबर नासली त्या टायमार आमदार काँग्रेस वचपाचो आहा म्हणून. म्हणल्यार हेंच्यांनीच कोणाक तरी प्लान केला आनी हे आमच्या भुरग्यां मदीं मेसेजी पावयताले की आमदार काँग्रेस वचपाक ना म्हणून. 7 आंध्रे ब्लॉकाक खबर नाही. 7 आंध्रे खबर ना म्हणल्यार आमकां वचपाचोच ना तो, आमदारूच वचपाचो ना काँग्रेसीन. आमदार न्हू, 7 आंध्रे ब्लॉकाक कॉन्टॅक्ट करूं ना काँग्रेसीन? 100% करूं ना आमदार. आनी आमकां खंयचें डिसिजन आमकां सांगता आसतना आमदार घेयना आनी आमदाराचो दम आहा की आमदार काँग्रेसी वचपाचो ना. जी गजाल आसा आतां आमी अशें की न्हू MLA दिवपा खातीरच काम केलां अशें ना. हेजे पयलीं आमी 2018सून RGPचे फॉलोवर आसा आनी मनोज परस एज अ प्रेसिडेंट आमी ताका मान दिल्लो आसा आनी हें रेवोल्युशन घडोवपा खातीर तेच्या कडसूनच आमकां खंय तरी बरी शिकवण मेळिल्ली आसा. तरी पूण आसतना आमचेर एलिगेशनां जाता हें आमकां खंय वायट दिसता. आतां लास्ट जेन्ना मनोज परब MP इलेक्शनाक सुद्दां बसलो तेन्ना आमी 7 आंध्रेनूच न्हू, जर 7 आंध्रेच्या भायर आमच्या दुसऱ्या वाठारांनी सुद्दां विलेजीसनी आमी कॅम्पेन केला, काम केला आनी हितून आमचें कितें आमी एक दोगूच जाण न्हू, आमचे भरपूरशे 7 आंध्रेचे मेंबर्स ह्या कामा खातीर ते वावर केल्लो आसा. तरी पूण आसतना आमी खंय रॉंग केलां अशें आमकां दिसना. तर आमकां विचार करचो पडटा की आमी खंय चुकल्या जी आमचेर ही एलिगेशनां जाता. इतले बरें गोंयकारां खातीर आमी वावरून गोंयच्या हिता खातीर वावरून तरी पूण आमचेर एलिगेशनां जाता जाल्यार आमी हेन फुडें आनी खंयचे बरें हेज्यान खंयची बरी काम करपाचें हेजेर आमकां तरी प्रेसिडेंटान सांगचें. दुख्खाची गोश्ट की आमी इतले बरें काम करून आमचेर एलिगेशनां जावप. आतां फुडलें इलेक्शन लागीं पावलां अशें की मनान एक विचार येता की हे फुडलें इलेक्शन आमी लागीं पावला आसतना हेका लागून आमचेर ही इलेक्शन जाता काय तेंच्या मनान पयलींच आसलें की आमकां इतले वयर हाडून गोंयकारांचे विश्वास जिखोवन आनी आमकां हांगा सकयल उडोवपाचो असो तांचें कितें तरी मनान जालां. हो एक दुबाव तयार जाता. हांव मागता आमचो 7 आंध्रे ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी मनोज माशेलकर हेजेर सविस्तारान आमी तिंका डिस्कशन मागलेलें. एक्चुअली हे पयलीं आमी तिंका मेल केली ती. सो आमकां इतले फुडें वयतले म्हण आमकांय ती खबर आसली. सो आमकांय ती खबर आसली त्या खातीर आमी तिंका मेल केल्ली ती. सो मेलीक ते रिस्पॉन्स दिला जाल्यार आमी क्लियरली ते मेलीर बरयलें आमकां प्रेसिडेंटा कडेन ट्रेजरा कडेन आनी सेक्रेटरी कडेन मिटींग जाय की सॉर्ट आवट आनी डिस्कशन करपाक. सो ते थिंगा रेडी ना जाल्यार तेणी रिस्पॉन्स आमकां दिवंक ना थिंगा.
आता ते म्हणतात की आम्ही विरेशाक सांगता ऑफिसान यो उलय म्हणून विरेशूय येयना म्हणटा. सो रेडी ऍक्च्युली कोण ना, ते रेडी ना काय विरेश रेडी ना? पळय जेन्ना विरेशाक ते आपयता, जेन्ना तेणी रिपोर्ट मागलो, रिपोर्ट नासतना तो फुडें उलोवपाक शकना. जेन्ना तेका सीईसीन गेलो जाल्यार तेणी अप एंड डावन क्वेश्चन केले जाल्यार क्वेश्चन आसना. जेन्ना तेका रिपोर्ट आसतलो पळय, हाज्यान म्हटलेलें इज अ कॉन्फिडेन्शियल, पूण तेणी एक क्लॉज घातला हाज्यान ती मेसेज करूंक शकता म्हणून. सो तेच भाशेन तेणी तेका मेसेज करपाक जाय आसली. ती एक तेंचो कॉन्स्टिट्युशन आहा म्हटलो वॉट्सॅप मेसेज करूंक मेळटा. सो ते मेसेजीन तेका करपाक मेळटालो तो. पूण जेन्ना तुमचो आमदार आहा पळय तो मेसेज, तेज्यो मेसेजी लीक जाता, मिडियाक लीक जाता, तो तेका कशें ट्रस्ट करता? हो जो सोर्स आहा पळय, कशी आवड जाला, कोणी लीक केला, हो तिने सांगचो. आमकां तो हे जे कितें एलिगेशन घातला पळय तेंच्यांनी प्रूव्ह करून दाखोवचें की बाबा हो खरेंच लीक जाला आनी खरेंच आवड केला म्हणून. काय प्रूफ मेळलें ना. आमी प्रूफ नासतना आमी सत्य मानूंक शकना ना खंयची गोश्ट. लुसियोक तिने टार्गेट केला. लुसियोक म्हटला की मनोजान लुसियोक म्हटला की तो दुसरीचेर जो कितें एलिगेशन घातला पळय हो तिने प्रूव्ह करचो खरो आसा म्हणून. तेन्नाच आमकां बिलीव जाता. काल तृप्ती तेणी क्वेश्चन केलो हो इशू केन्नाचो. तिणी सांगले आमकां 3 वर्सां पयलींचो 2023 सो 23 इशू तुमकां आयजूच कित्याक घेवपाक लागलो तो? जेन्ना इलेक्शनाचो फेस येता तेन्नाच तुमकां तो टायम मेळलो. दॅट मिन्स तुमकां आमचे जे भाशेन तुमी मयम केला तेच भाशेन तुमी आमच्या ब्लॉकाक करपाक सोदता हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क. इतलें जालें तरी पूण आमी एलिगेशनां घेतली तेंची आनी इतलें जावन सुद्दां आमी विचारलें. आमी एक एज अ सेक्रेटरी हांवें मेल घातली तेंकां, आमकां हेजेर कांय डिस्कशन जावंक ना आनी तेंच्याच मेंबरान ती मिटींग जायना आसतना कन्क्लुजन करुया म्हणून. कित्याक इतलो पिरियड जालो की 1.5 वर फुडें गेली पूण तिंका क्वेश्चनूच ना. आमकां जेन्ना आमी विचारता तेंकां क्वेश्चन तेन्ना ते मनोजाचे तुमी प्रेसान आयकलां आसतलें आमी एग्रेसीव जाले म्हणटा तो. क्वेश्चन विचारप हे एग्रेसीव. क्वेश्चन विचारप एक सगळ्याक हक आसता. एज अ ब्लॉक, एज अ मेंबर, एक्टीव मेंबर सगळ्यांकूच रायट आसता क्वेश्चन विचारपाक. त्याच फाटी इतले घडामोडी जाले, इतले वायट जातले म्हणून हांवें एज अ सेक्रेटरी हांवें एक मेल केली RGP सेक्रेटरी विश्वेशाक. सो तेणी म्हाका ते मेलीन सांगलें की आमची एक CEC मिटींग आसा तेजेर आपूण डिस्कशन करता आनी तुका जाणा जाता. आतां आमचेर इतली एलिगेशनां सुद्दां घालून तरी पूण 7 आंध्रे ब्लॉक, 7 आंध्रे एक्टीव मेंबर रेडी आसले डिस्कशनाक, पूण तिणी ते रिस्पॉन्स आमकां कांयच दिवना. आमकां तेंचो एकूय रिस्पॉन्स येवंक ना. आनी आमी इतले एग्रेसीव जाला म्हणून मनोजान आपणाच्या प्रेसान सांगलें. सो आमकां जर इतले एग्रेसीव जावपाक जाय जाल्यार आमी एग्रेसीव आसले जाल्यार आमकां जर आमचो एलिगेशनां घालून सुद्दां जर आमी मेल करता आमकां तुमकां हें करपाक जाय डिस्कशन जाल्यार आमी रेडी आसा म्हणून तिंका सांगलें. अशी मेल घातली आनी तिणें आयज सुद्दां आमकां रिस्पॉन्स दिवंक ना ते मेलीचो. वयल्यान ते सांगता आमचो मेलीचो रिस्पॉन्स आमच्या MLA वयता म्हणून रिप्लाय. सो आमी एज अ ब्लॉक विचारता हिंगा आनी ते घालता मेल आमच्या हेका MLAक म्हणटा. सो हांव फुडें जेन्ना उलयत सांगता तेन्ना तुशाराक सांगता फुडें कॅरी ऑन करपाक. आमदारान आपूण काँग्रेसी वचपाचो ना म्हणून. ओके, दुसरो इशू जाला ते मनीस सांगता की जुलियसाक लागून हे सगळे गॉमेंट जाला. जुलियस आल्मेडा आमी तरी पळयता की जुलियस आल्मेडा फक्त हांगा बलिका बकरा तरी केला कहो दिसता पळोवपाक. कित्याक तेणीच सांगला की जुलियस ऑफिशियल मेंबर न्हू म्हणून पार्टीचो. जेन्ना तुमी ऑफिशियल मेंबर न्हू खंयचे कॉन्स्टिट्युशन बरयला की जुलियस आल्मेडाचो पर्सनल फोटो घालून तेजेर सो एंड सो बरोवपाचें. सो अशें तरी दिसता की जुलियस आल्मेडा फक्त बलिका बकरा गेलो आनी बाकीचे तेजे पयलींचे सॅनी काडलेलो, बलू मलीक काडलेलो, हेवूय त्याच पार्ट. तेंचे आजून कांय एक्सप्लेनेशन दिल्लें ना तेणी. सो जुलियसाक जस्ट हांगा बलिका बकरा गेलो, बाकीचे आहा ती तेंचे डायरेक्शन दिसता की सादारणची टीम फोडपाची, जशी मोहीमची टीम फोडलेली आनी 6 म्हयने इलेक्शनाक उरलेले आहा विरेशाक कसो तरी हांगा ब्रेक करपाक. हे तरी दिसून येता. कांय कन्सर्न ना ते. तेंच्यानी सांगलें की मडगांव एक मिटींग जाली म्हणून खंयच्या तरी हॉटेलान आनी ते तांकां इन्फॉर्म करूंक ना आनी खुफिया ही मिटींग केली म्हणून तेजेर ते आमदारान ती मिटींग चेअर केली. जशे प्रशांत बागीन तुमी पयला आसतले गेले रिपोर्ट कितें सांगला ते की तेंच्यांनी सावथाचे भुरगे एकठांय जाल्ले आनी जे कितें घडामोड चालू आहा ती
विरेशा कडेन डिस्कस करचे बाबा कितें जालो हा कित्याक लागून हें जालां हें सगळें डिस्कस करपाक तेणी मिटींग पूण आपयता. तितून विरेशान म्हणूंक ना मनोज परबाक देंवोवपाची गरज आहा आनी CEC कमिटी चेंज करपाची गरज आहा म्हणून हें सांगना विरेशान हें खबर आहा हे तरी म्हाका दिसता तुमी आमदाराकूच विचारपाचें जेन्ना आमदार येतलो तेन्ना कित्याक आमदार पळय तुमचो आमदार आन्सर करना मरे आनी कोणाक विचारपाचें रायट टायमार येतलो तेन्ना तुमकां सगळ्यांक आपयतलो आनी कित्याक- सगळे कित्याक जे लिपोवन क्वेश्चन आहा पळय ना, कित्याक लिपोवन रावता ना? आतां सद्याक तरी तो आउट ऑफ स्टेशन आहा जेन्ना तो येतलो पळय तेन्ना तुमी ताका क्लियरली विचारा तो 100% सांताक्रूज जेन्ना ताका विचारलें पळय तेन्ना ते कडेन आन्सर नाहलो कित्याक लिपोवन भोंवता तो तेच म्हणटा तुका तूं तुम्ही म्हणटा तो पळय एक रायट टायमार पिक्चर येतलो तुम्ही ना तूं म्हणटा पळय एक सायडीच्यान पिक्चर पळयता दुसऱ्या सायड प्रत्येक गोष्टीक रायट टायम आसता रायट टायमार केन्नाच मनशान मारी घाईन जर मनीस करीत न्हू हांगा जे कितें हांगसर रेव्होल्युशनरी आमी घडयलेले जे आमी गोंयच्या हिता खातीर जे तयार केले सगळे हे एका टक्क्यान तरी आमकां सगळें उडोवपाचें ना तेका लागून तेका रायट टायम येवनी जो रायट टायम येतलो तेन्ना तुमकां हांव सांगता विश्वास दिता तुमकां आनी हांव प्रॉमिस करता की आमदार येतलो आनी तुमकां सगळे जे कितें तुमचे विचार आहा ते तुमकां तुषार मनोजान कितें म्हणलेलें की पार्टी फर्स्ट मागीर सगळें पूण आतां सांतांद्रे ब्लॉका खातीर पार्टी फर्स्ट काय आमदार फर्स्ट आमकां गोंय फर्स्ट आमचे रेव्होल्युशनरीज फर्स्ट आमकां गांव फर्स्ट जे कितें आमचे इश्यूज आमी जे घेवन पार्टीन भितर सरलेले आमकां ते पयलू म्हणजे पार्टी फर्स्ट ना तुमकां पार्टीचो एमूच तो आहा न्हू पार्टीचो एमूच तो आहा न्हू पार्टीचो समज तुम्ही सांगूंक ना रेव्होल्युशन पार्टी फर्स्ट म्हणूंक ना तुमी गोंया उडोवंक खातीर सोदिल्ले पार्टीचो एमूच तो आहा न्हू गोंया खातीर आहा सो एकूच जालो न्हू ते तुषार तुवें आतां म्हटलें मनोज तुमकां आमदाराचें तुमी काम पळोवना आमी हांगसर कशें तळमयता ते रात आनी दीस तो सातांद्रेचें कशें डेव्हलपमेंट जावपाक लागून काम करता ते जी 20-25 वर्सां कामां उरलेलीं सातांद्रेन घडपाची आसलेली जे आमचे पांय गांवचेच एग्जाम्पल दितलो जाल्यार आमचे लोक 10 वर्सां हांगसर उदकाक तळमयले ते गांवांत लोकांक तेणी उदक पावयला असो हो आमदार आमचो आनी तेचेर तुमी एलिगेशन घालता तो सकाळचो भायर सरता तो रातचो भायर घरा पावता आनी तुमी ताका म्हणटा हे फंक्शनाक वचनाका ते फंक्शन वचनाका अरे लोकांनी निवडून हाडला ताका लोक जर तो ताका आपयतलो तो वयतलोच तुमी कोण रे सांगपी ताका आं आतां तुमी पयलूच पयलो आसतले की काल सॉरी मनोज विरेशाक विजयाच्या वांगडा कंपेर करता अरे असो एकूच आमदार एसेंब्लीन आसतलो जेणी गोंयकारा खातीर एसेंब्लीन इश्यूज काडला आनी जेन्ना 39चो इश्यू आसलेलो हांव भायर रावन आयकतालो तेन्ना म्हाजें मन दुखवलें म्हाका म्हाजी गांवची याद येयली हो जर तो 39A जर तर बील हे एसेंब्लीन पास जाले म्हाजो गांव काबार जातलो म्हणून पण म्हाज्या वांगडाच गोंय काबार जातलें म्हणून त्या टायमार एकलो आमदार उठोन सगळे आमदारा वांगडा झगडलो आनी तेणी सांगलें की हो जर तो 39A आमच्या गोंयांत पास जालो जाल्यार आख्खें गोंय काबार जातलें म्हणून एकटो आमदार त्या टायमार विजय सरदेसाय कित्याक उलोवना रे तूं ताका विजया वांगडा कंपेर करता हेजेर एकूच कळोन येता की हे सगळे जेन्ना हांवें घोडामोड पयली आयज सातांद्रेच्या टिमी भितर फूट घालपाचो हो प्रयत्न चालू जालो 6 म्हयने जेन्ना इलेक्शनाक उरला हे टायमार जर तर अशी कर्तुबां करपाची गरज नासलेली आयज आमदाराक हांगसर ब्रेक करपाचो षडयंत्र चालू जालो हे तरी मनान आमकां दिसून येता हांव मागता गोंयकारां कडेन की एकाच सायडीन जे दाखयता ते आमी पळोवचे न्हू जो ध्येय आमदार विरेश घेवन गोंयकारां खातीर फुडें सरलेलो आनी प्रत्येक जे भुरगे जे आपल्या गांवा खातीर फुडें सरलेले हो ध्येय आमचो गोंय साल्वार करपाचो आनी गोंयचे फुडले पिडयेक बरो दवरचो हो ध्येय आमच्या मनांत धरया आनी आमचे गांव आमी एकठांय जावन साल्वार करया देव बरो करूं